नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार्य कार्यावळीत तुमच्या येवकार. तुम्ही सगळ्याक खबर आसतलें की गोंयांक एक गोंयकाराचो आवाज जाल्लो आशिल्लो की ओपोजिशनान सगळ्यांनी एकठांय जावन बीजेपी कडेन एकवटीत फायट दिवचें. आनीक आमचे विजय सरदेसाय जावं, गिरीश चोडणकर जावं हांणी ताजे टॉक्सूय स्टार्ट केल्ले आनी ताज्या फाटल्यान अकस्मात विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हाणें आपल्याक मिटिंगेक आपोवंक ना अशें कारण फुडें जावन गोवा फॉरवर्ड पक्षान एक सामको खर स्टँड घेवन हे युतीचे जे उलोवणी आशिल्ल्यो ताका ब्रेक दिल्लो आसा आनी ताका लागून हाजो फुडें परिणाम गोंयच्या साश्टींतल्याच न्ही तर गोंयच्या राजकारणाचेर जावपाक शकता. आनी कितें हो हे निर्णय घेतलो सारको काय कितें, ताका अशें जर जालें जाल्यार जबाबदार कोण, फुडें हाजे कितें परिणाम जातले ह्या हाजेर सगळ्याक चर्चा करपाक आमी आपल्याक ते आज बाब एडवोकेट राधाराव संघा दोतोर येवकार. दोतोर हे सगळें जर पळयलें जाल्यार तुका पयलीं म्हणटे अशें जातलें अशें दिसतालें तुका, अशें जातलेंच अशें तुका हिंट बी आशिल्लो काय एकच जालें तें अकस्मात जाला? ना, हे दीस इज ऑन हें पळय आतां विजयान सांगलां की आपण इंडिपेंडंटली वयता म्हणून इलेक्शनाक. तें एक्सपेक्टेड आसलें आनी म्हाका दिसना की विजय इज रॉंग इन सेयींग दॅट. कितें आहा, पॉलिटिकल पार्टी आहा, काँग्रेस आलो रेकॉर्ड इन द लास्ट 2 इलेक्शन. ते सगल्यांक अलायन्स कोरया म्हणटाय आनीक लास्ट मोमेंट तेकोनाय. सो द नेट रिजल्ट कितें जाता की पॉलिटिकल कोण रावताले अलायन्स करतो म्हणून ते मागीर त्रासां पडटाय, प्रॉब्लेम जाताय. सो विजयान पळय आतां हें केलां, दॅट्स अ गुड सायन. एटलिस्ट तेका कळ्ळां की बाबा ह्या काँग्रेसाक चड ट्रस्ट करपा जायना, हे बिश्ते गेम खेळटाय म्हणून. मोरलेस ते ट्रम्पा भाशेन कोताय. ट्रम्प थिंग इराणा बॉम्ब घात म्हणटा, हें कोत म्हणटा, पूण माकोडे कांय जायना. ते भाशेन हे काँग्रेसाक जाला. आमगेले सारखे गांवठी भाशेन म्हणल्यार पोके फार म्हणटा ताका. होय, पोके फार जाले सामके तसले. पूण हे कितें दीस काँग्रेसीन एक तूंय मान्य करतलो की हे सगळे एकठांय आयले बगर बीजेपीक गोंयांक फायट दिवप कठीण. सो काँग्रेसीन हातूंत भितर एक फुडाकार घेवन हे सगळ्याक एकठांय हाडपाचें हे जावपाक जाय अशें दिसना. पळयलें जाल्यार हे काँग्रेसींतलेच भितरले हे कशें जावचें न्ही, हे ऑर्केस्ट्रेट करता अशें दिसता पळोवपाक. लॉजिकली चोय तो गेल्या त्या इलेक्शनाक काँग्रेस बीजेपीक 34% वोट पडलो, 66% वोट नॉन बीजेपी पार्टीन पडलो. सो आनी बीजेपी केन्ना तेज्या सुबेज पडूना, सदांच 34% ते गव्हर्मेंट केला. सो क्लियरली दाखयता की बाबा ऑपोजिशन एकठांय जाल्यार बीजेपीक चान्स ना, क्लियर. पण आता ऑपोजिशन एकठांय जावपाक जाय म्हूण काँग्रेसाकूय खबर आहा, JFPकूय खबर आहा, आपाकूय खबर आहा की बाबा आमी एकठांय जायना जाल्यार हो सरकार पडटा म्हणून. पूण प्रॉब्लेम कितें जाता, आमगे मरे गोंयांत लिडर पडे आहाय ते सगळे सेल्फिश लिडर्स. तेंकां सगल्यांक मिनिस्टर ना चीफ मिनिस्टर जावपा जाय. आनी हे प्रॉब्लेम आतां गोंयांत जाता बिकॉज ची आवाज जालो आहा पाटी बीजेपी उडया म्हणून. आनी हे लिडर बारके आहाय ते समजताय की आपण चीफ मिनिस्टर जावपा जाय. ते मागीर सांग तुका कोण ते सांग तुका. एक लिडरार तकल्यान आहा की बाबा आय शूड बी सीएम, आनी ते सीएम जावपा लागून हे मॅनिपुलेशन चलता, पार्टी तिकेट दिवपा आहाय. तेन्ना म्हाका सीएम जावपा जाय तूं, हांव तिकेट म्हाका सपोर्ट करता तेंक दिता, तुका जावपा जाय तुका सपोर्ट करता तेंक दिता. आनी अशें कोत तेन्ना हे पार्टी सगळे निसांतोड जाता. ते पासून चड गरजेचें काँग्रेसाक काम, काँग्रेसान एक इलेक्शन कमिटी करपा जाय, नॉट कनेक्टेड विथ दोज हू आर इंटरेस्टेड इन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन्स. तेंकां भायर सगल्यांक तुमी भायर रावाय. एल्डरली मीन्स सिनियर सिटीजन्स हू विल सिलेक्ट द कॅन्डिडेट्स, हू विल नॉट तेणी चिंतपा जायना बाबा हो कॅन्डिडेट दोलो तो एक सपोर्ट करतलो तेक सपोर्ट करतलो. इंडिपेंडंटली गुड कॅन्डिडेट मस्ट बी सिलेक्टेड. आनी हेच केलें जायत इवन विदाउट अलायन्स काँग्रेस जिखपा शकता. पूण काँग्रेस आतां चलत ते भाशेन, म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा ते भाशेन युरी आपणागे कॅन्डिडेट आमकां कोतालो, गिरीश आपणागे सिलेक्ट केले ऑलरेडी. आनी एश तर जालें तें निमा कडेन काँग्रेस. तूं कितें म्हणटा गिरीश आनी युरी हे दोगूय जाण प्रिटेंडिंग एज अ सीएम कॅन्डिडेट म्हणून? सी, अकॉर्डिंग टू कस्टम एंड ट्रेडिशन थ्रू आउट
Yuri is the natural choice for CM within the Congress because Yuri is the leader of opposition. Okay. Kerala Congress jikun येयले after 10 years. Tenga leader of opposition CM zala. In Karnataka also Kharge was their top leader. Tek kelo magir ek kelo ata Shiv Kumar. In Telangana the same thing happened. That means a leader who has led the party in the opposition normally CM jata. आता हांव सांगतो का त्या जाल कितें तूं आतां हितून युरीन एक मोठो मिस्टेक केलो मोठो युरीन सपोर्ट केलो गिरीशाक प्रेसिडेंट जावपाक आनी आतां गिरीश सीएम जावपाक भोंवता नाव गिरीश अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन पयलीं तेणी कुंभारजुआस शॉर्टलिस्ट केल्लें आपण बसतलो म्हणून आतां तेका खंय वातावरण बरें मेळना कुंभारजुआ तो आतां थंय शिरोडा बसपाक वता ही कॉन्स्टिट्युएन्सी सिलेक्ट करूंक सो a problem कितें जातलें समज तूं गिरीश जिखलो although Yuri Alemao is the natural choice to be CM because being leader of opposition for a full term, the High Command will back Girish, and this is a problem created by Yuri by supporting him for presidency. Okay. ते मागून गेले ना त्याने he should have put his foot down. Yuri आमचो युरी आलेमाव हाजो मेन जर कितें आडखळ आसा ताजो गिरीश तुजे कोतान मागीर तो विजयाचेर कित्याक हें करता नो कितें लेट मी ट्राय टू एनालायज दैट विजय काँग्रेसाना न्ही हय सो मुगेल एसम्पशन की चीफ मिनिस्टर जाल्लो तो काँग्रेसाक चीफ मिनिस्टर विल कम फ्रॉम काँग्रेस अशें न्ही ओके काँग्रेसा मेजॉरिटी मेळ्ळी सो लॉजिकली एज आय हॅव सेड द लीडर ऑफ द काँग्रेस विल बिकम लीडर द सीएम विजय सद्या काँग्रेसाना ओके आणि विजय डेफिनेटली फॉर्मर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर एक्सपिरियन्स सगळे आसा तो तर काँग्रेसान भितर गेलो म्हाका दिसना की काँग्रेस सडनली बायल मनीस येयलो तेका विदिन अ मंथ 2 months सीएम करतलो म्हणून प्रॅक्टिकल रिजन्स आर देर ओके समलो ना तो सो विजय मे डिजर्व इन ड्यू कोर्स लायक शिवकुमार बट एट दिस स्टेज विजय लुकिंग एट पॉलिटिक्स कॅनॉट बी मेड सीएम अनलेस situation is such that Vijay is part of GFP, and GFP has a few MLAs, without whom Congress cannot form a government. समलो ना तो म्हणटा काँग्रेस भितर येल जायत नॉर्मली मुगे भाशेन सीएम कंटेंडर्स वुड बी गिरीश एंड Yuri being should be a normal contender, but Girish being very close to the High Command, they may push him in. दोतोर युरी सद्याक हो जाला आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन जाला विजयाच्या तोंडातल्यान सांगता दिस इज एक्सिडेंटल लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणटा बिकॉज हे सगळे जे सिनियर्स गेले कोण उरूंक ना ताका लागून ते तिगूय जाण फर्स्ट टायमर सो ताका लागून युरीक मेळ्ळा म्हणटा बट तुका म्हणटा युरी इज कॅपेबल सी पर्सनली मागीर म्हाका म्हणजे तो न्यू कामर आनी ऑल बॅकग्राउंड नासलो but somehow general opinion and my की तेगेल performance is good युरीले I don't think anyone will dispute that तो बरो कोण assembly उलयता तो study करून वयता he has been definitely been a good at his job as I have said there were 3 equally inexperienced MLAs so one of them had to be the leader and that fell on Yuri by the party high command for whatever reason. ना पूण सद्याक जर पळयलें जाल्यार जर अशें जालें अशें तरी हायपोथेटिकली हें करया या ओपोजिशन आयलें युरी जर हें जालो सीएम जालो बाकीचे जे हे आसात ते ताका आयकतले किंवा ताजे बरोबर वतले काय 2012 जालें तशें जातलें कित्याक मरे सपोज दिस ग्रुप विन्स विथ अ मेजॉरिटी लेट अस से 25 सीट मेळ्ळी काँग्रेसाक आनी हुएवर दे आर तितले 12 जाण मिनिस्टर जातले एक स्पीकर एक डेप्युटी स्पीकर जाला सो 14 जाले आता अंडर द करंट लॉ काँग्रेस तर फुट्टोली 25 कितले भायर सरपा पडले 16-17 भायर सरपा पडले सो 12 जाण मिनिस्टर आहले कोण ते भायर सरपा नाय ते कितें ऑपोजिशन आहले ते भायर सताय सो लीडर युरी जावं आनी कोणूय जावं आनी काँग्रेसा कितें आता न्यू एमएलए तो ते मोस्टली फ्रेशर्स आसतले ते कितें मेट ते हावपा आसतले थिंगा ते व्हडले पयले आहले लुइजीन वालेर सार्दीन आले सिकेर दे विल नॉट बी देयर फडपनात पयली भाशा फडपना म्हणटा ना सो हे न्यू कामर येत तांकां दे विल बी हॅपी विथ वॉट एवर दे गेट नो
That is why my contention is Congress must select new candidates ओके who do not carry a baggage and do not have a very high expectations. ओके दोतोर आता सद्याक जे काल कितें जाला हय. किंवा जो सगळो हे जाला सगळो एपिसोड जाला की ते पयली युरीन मिटींग त्या पयली विजयाक इन्विटेशन पावूंक ना विजय म्हणटे मुद्दम केले युरी म्हणटा ना आपणे धाडिल्ले मिसकम्युनिकेशन जालें हो मिसकम्युनिकेशन जालें म्हणटाचेर म्हजो विश्वास बसना तुजो बसता काय तें खबर ना म्हाका बिकॉज विजय म्हणटा तांगे सामको घरांतलो रायट फ्रॉम कोण तो चर्चिल जोकी हे धरून सगळे आनी विजयान तेन्ना जो नंबर आशिल्लो तो अजुनूय चेंज जावंक ना म्हळ्यार इवन म्हाका विजयाला हांव फ्रेंड सो म्हाका ते विजयाला तोंड हे आहा सामको देकोर आहा ताका नंबर सो युरीक तो देकोर नासतलो किंवा हे नासतलो अशें दिसना सो तरी हे जर सगळें जर पळयलें कितें हे अशें भुरगेपण अशें दिसता तुका कितें आहा मरे सुशांत तुवें सांगलें ते भाशेन विजय चर्चिल जोकी एकाच घरांतले म्हूण आनी हांवूय त्याच घरांतलो सो हांव कितें सांगता तेजेर आय कांट So I have my own difficulties in commenting on certain aspects. Okay. So I'll leave it at that. Okay. No, but ते सगळे आहा पूण हे चल्ल्या ती अशें दिसना पळोवपाक ती सगळी चल्ल्या ती भुरगेपण अशें दिसना पळोवपाक भुरगेपणांनी हें मरे पयलीं चिंतपा जाय सगल्यांनी बाबा गोवा फर्स्ट दॅट शूड बी द एटिट्यूड कोणाचोच जावं युरी जावं विजय जावं गिरीश आमचो पूण म्हाका दिसता सद्याक आमचे गोंयचे पॉलिटिशियन कोणाचोय एटिट्यूड गोवा फर्स्ट ना सगळे पॉलिटिक्स येताय ते आपणाल फर्स्ट घेवन भायल्यान कितलीं शाणपण सांग आय हॅव सीन दॅट आय विल गिव एग्जाम्पल्स ऑफ काँग्रेस यू सी सार्दीन म्हणटा सारको सिनियर काँग्रेस लिडर आनीक ते काँग्रेसान मनीस केलो अदरवायज त्या पॉलिटिकल कांय वळें नासलें तो आपणाक सीएम जावपा जाय म्हूण 8-10 जाणां गेलो भायर सरलो सीएम जालो मागीर उडयलो तो दुसरो ना पण ताका ह्युमिलिटी केल्लो ना ह्युमिलिटी केल्लो सी तुका हांव सांगता तें कितें हांव काँग्रेसा पार्टी मेंबर हांव ह्युमिलेट केलो म्हूण भायर सोन वयता सो वॉट इज इम्पॉर्टंट द पब्लीक इंटरेस्ट पर्सनल ह्युमिलेशन हायकमांड वर हायकमांड होय सो सेल्फ इंटरेस्टाचेर तो भायर गेलो ह्युमिलेट म्हणजे ताका सीएम करूं ना सीएम केलो ना आनी ताका रँक दिलो तो सामको 4th रँक दिलो वॉट एव्हर जालें ते बी कॅबिनाचे नंबर घालून फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आनी फिफ्थ मागीर ती आमगेली ही आमची निर्मला सी हांव चिंत वचना हांव कितें सांग तुका तूं काँग्रेसमॅन न्ही तुका ह्युमिलेट केलो कितेंय करूं तूं काँग्रेसा बरोबर रावपा जाय इन पब्लीक इंटरेस्ट आतां सार्दीन काडलो भायर गेलो तो ह्युमिलेट केलो न्ही पत कितें येयलो अरे तुका तर कॅपॅसिटी आहली तुम्ही भायल्यान रावन दोगूरचे आहले न्ही पार्टीन ह्युमिलेट केलो यू केम बॅक मागीर तुका पत्त केलो मिनिस्टर तुका पत्त एमपी केलो 4 टर्म 3 टर्म एमपी जालो मागीर गेलचे पावटी तिकेट दिली कॅप्टन विर्याताक नाव विर्याता तिकेट दिली तेन्ना हो सार्दीन टेलिफोन मारून सगळ्यांक सांगता कॅप्टन विर्याताक काँग्रेसा वोट घायना काय म्हण तुका रेकॉर्ड जाय दिता इट इज पब्लीक नॉलेज सार्दीन पब्लिकली टेलिंग पीपल नॉट टू वोट फॉर काँग्रेस टू डिफीट कॅप्टन विर्याता now he is back in the Congress as coordinator. Now this is the problem with Congress. You do not know who your friends are. Now let us look at Luizin Falero. तो बाबा सारको मॅडम सोनिया मुळोत्याक सारकी व्हडली सायबीन हाडली यू मस्ट हॅव सीन इट त्याक मागीर मॅडम सोडली आनी दिदी मेळ्ळी दिदीन ताका प्रॉमिस केलो राज्यसभा सीट तो काँग्रेसाचे सोनिया गांधीचे फंड मारून टीएमसी जॉईन जालो ताका राज्यसभा नॉमिनेट केलो पूण मागीर तांकां कळ्ळें हांव लुईझीन म्हणलो कित्तो ते फोर्स्ड हिम टू रिजाइन एज राज्यसभा फेर इनफ यू टेक आर एमएलए आलेस तिकेट हो काँग्रेसाचेर ताका तिकेट दिली तो जालो मिनिस्टर जालो मागीर आलेशान कितें केलें डिफीट जालो तो 10 years बॅक 15 डिफीट जाता तेणें तुगेलो आपणान पॉलिटिक्स आय एम रिटायर्ड तो 10 वर्सां एमएलए ना तेच फाटल्यान मिकी येयलो ताका मिकीन डिफीट केलो मागीर बाबाशान येयलो आफ्टर दॅट टायम काँग्रेसा दोली तिकेट गेली आनी तो पत्तो आफ्टर रिटायरमेंट पत येयलो पत मिनिस्टर जालो हें जालो एमएलए जालो तो ब्रेक अवे करता पत बीजेपी वयता मिनिस्टर जावपाक सो यू सी वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू इज हे सगळे काँग्रेसा मनीस आहाय ते सेल्फ इंटरेस्टेड सगळे मिनिस्टर जावपाक चीफ मिनिस्टर जावपाक एमपी जावपाक पार्टीचे फंडमान भायर सोडून वयताय तुमकां तर काँग्रेसार तर लाव आहा लॉयल सोल्जर जाले यू स्टिक टू द पार्टी आयज न्ही फाल्यां तुमकां वयर पावतो न्ही तूं सदांच केस चोडटले सगळे यू कॅन डू दॅट आय एम ट्रायंग टू टेल यू
Now also I see local politicians wherever they are have the same attitude, putting the self before the party and before the interest of Goa. Very clearly. They are my friends or enemies. I am very clear that this is happening because all leaders are putting their personal interest above public interest. That's why this is happening. तर आता काँग्रेसीचे अनेक हे जाले आता सद्याक आनी एक बोवाळ भितर चल्ला बीजेपी भितर. तुझा फ्रेंड आमचो बाबूश मनसरत तो आता सांताक्रूज आपण हे करपाक सोदता पण हे पयलीं जालें तशेंच. पयलीं सांताक्रूज आपले ऑफिस ओपन करता. सो पयलीं ताळगांव आसतना तुका आमच्या पणजे कसो येतालो पेनिट्रेट जालो तसो आता नाव आय थिंक he is concentrating on Panjim, Put ekadi maybe Taligaon, maybe in Santa Cruz, but something Babushak Santa Cruzat interest आहे आणि मेन म्हणटा बीजेपीचोच जरा आसा आमगेलो रुडोल्फ थंय आहा. सो हे जर पळयलें जाल्यार कितें जाता बीजेपीची आतां काँग्रेस जावपाक लागल्या कितें जाल्या. सो कितें आहा मरे येस बाबूश पळय हा तो 2012 तो सांता क्रूज MLA. तुमगेलो गो फॉरवर्ड Congress. No, he was elected on Congress. That time he was Congress. Okay. तो आणि तेन्ना तेणे एक ऑफिस घाल्लें on the main road, old road, 4 pillars road. Somewhere near Dempo House. Close by, he had an office there. And I have couple of times I have met him there. Ata I understand that same office has been reopened. Same office. So it is not that Babushan new office office aslen te ata reopen kela. Now it is the right of everybody personally to open offices. I don't know whether that is BJP office, what it is. Now I live in Majorda, Majorda रावता. पण मुगे ऑफिस मार्गांव दिगांबर कामात should not be afraid that राधा मडगो इलेक्शन बसून ऑफिस आएगा ना पण तुगे ते प्रोफेशनल आहे न्ही आणि तेगेल कितपून कोण पॉलिटिक्स इज अ प्रोफेशन ऑफ ना बाबूशान कसले ऑफिस गेल ते म्हाका खबर ऑफिस काय. सो सी कित व्हॉट आय एम ट्रायिंग टू टेल यू इज बाबूश इज बाबूश तेगे तुकल्यांक कितें मुज्यान सांगपा जायना. आय हॅव ऑल्सो नॉट मेट हिम. आय ओनली मेट हिम फॉर द फ्युनरल ऑफ हिज वायफ. सो तेणे ऑफिस घायला एज यू से you may have political interest or you may not have, I don't know. I haven't met him. But I think it is the right of everybody to put up offices. Now if adversely, if it is sitting MLA doing something, Rudolph thing. So it is Rudolph who should ask his party whether he is being considered, not being considered for the ticket. Normally sitting MLA gets the ticket. And this time Rudolph was elected on Congress ticket, defected to the BJP. And I would assume that at the point of defection, ताका कितें जालें एश्योरन्स दिल्लें आसतलें न्ही बाबा तुका सगळे गेले तेंका पत्ती तिकेट मेळटो म्हणून मुट तुका ही मस्ट हॅव गॉट एन एश्योरन्स. सो तेका एश्योरन्स आहा जायत रुडॉल्फ हॅज नो नीड टू वरी नो तेगेल पार्टी तेका तिकेट दितली. समज तूं तेका तिकेट दिनाय तेन्ना क्वेश्चन येता कोणाक दितले. तो तेंगेल इंटरनल म्हाका काय खबर हे जर सगळे पळयले जाल्यार म्हाका एक सांग की सिच्युएशन कितें दिसता हे आमी केन्नाय म्हणटा खतखते सरपतेल हे जर सगळे हे पळयले सद्याक गोंयचे पॉलिटिकल सिच्युएशन कितें दिसता तुका. एच मरे गोंयचे पॉलिटिकल सिच्युएशन दिसता तें की बाबा सगळो लोक फेड अप आहा बीजेपीचेर. एडमिनिस्ट्रेशन इज बॅड, करप्शन इज हाय, नथिंग इज वर्किंग. तूं कोणूय मेन बीजेपी सपोर्टर्स सांगता आम्ही एक सांगता ते सोडतो आम्ही एक तेंगे पेरेनियल ओपोनंट दवरया. पण लोक जनरल लोक आर फ्रस्ट्रेटेड एंड फेड अप. पीपल आर लुकिंग फॉर चेंज. सो ए वायबल ग्रुप शुड कम फॉरवर्ड एंड से ऑल राइट वी आर द ऑपोजिशन. बट अजून ते जावन आनी तू बीजेपीचेर बेजार आहा म्हणटा तुगे सारखे ज्या वरते काँग्रेसीचे लोक बेजार आहात बिकॉज ऑफ दॅट डिफेक्शन्स. ते म्हणटा एक्झॅक्टली आपण दोनदा जाले म्हणटात ते आनी तिसरी खेपेक काँग्रेसीचेर विश्वास कसो दवरपाचो काय म्हणटात ते. म्हाकाय विश्वास ना काँग्रेसाचेर फॉर ऑल दॅट मॅटर्स. पूण कितें आहा यू हॅव टू चूज बिटवीन टू इवल्स. ग्रेटर एंड लेसर इवल. आतां आनी कितें आहा सांग तूं म्हाका गोंयांत आनी कोण आहा तो दाखय. आनी पार्टी ना गोंयांत विथ सपोर्ट बेस टू लिमिटेड और ग्रेट एक्शन ऑल ओव्हर गोवा. एक्सेप्टेबिलिटी आसलो पार्टी ना उंचीच काँग्रेसाक हिस्ट्री पूण आसा. सो देरफोर काँग्रेस इज अ फ्रंट रनर बाय डिफॉल्ट. तुवें आतां कितें सांगलां वो विजय सांगता म्हणून युरी ते
ती गोंय फर्स्ट टाइम म्हणून तेका जालो म्हणून ते भाशेन काँग्रेसाचे आनी कोण ना म्हणून तांकां आतां ते दोळ मुखार येता. ओके सो इट इज फॉर काँग्रेस टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिटी. बाबा ह्यो फावटी आमकां चान्स पडटा, एकठांय जावया आनी कोहेसिव्हली मुखार या. काँग्रेस आनी एक सद्याक आय डो नॉट नो सद्याक कितें जाला काय प्री मॅच्युरिटी जावं आसपाक शकता, तो थॉट जावपाक शकता, किंवा मे बी हायपोथेटिकली जावपाक शकता, ऑर मे बी फुलिश थॉटय जावपाक शकता. एक थॉट फुडें येवपाक लागला, आमकां बीजेपी नाका, आमकां काँग्रेसूय नाका, वी वॉन्ट सम थर्ड फ्रंट. आनी तुवें एकदां तो कितें तरी थर्ड फ्रंट हय. सो आतां जर अशें धरया, आतां कितें न्यू ती कितें पार्टी काडटात ती आमगेली गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून काडटा, ती जाली जातली काय जावची ना ते म्हणून मागीर, पूण जाली जर अशें धरया, आम आदमी पार्टी आहा, आरजी आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा, हे जर सगळे एकठांय आयले, काँग्रेसीक कुशीन दवरली, बीजेपीक कुशीन दवरली, कितें जावपाक शकता? म्हाका ह्या मरे ह्यो पार्टी एक सिंगल पार्टी जावपाक जाय न्यू. हे बारकेल्यांक एक एकल्याक दोन एमएल तांकां एकठांय घेवन कांय चलपा ना, ते झुगोवन वतले मुखार. सो वी मस्ट हॅव अ सिंगल पार्टी. इफ एट ऑल हे दोगूय चलना, काँग्रेस आनी बीजेपी, वन पार्टी विच विल कॉन्टेस्ट ऑल ओवर ऑन सिंगल सिंबल. ओके कळ्ळें तुका? ते आप एक गेले, विजय गेली जीएफपी, एक आरजी गेली, एक आप गेले. दे डोंट हॅव दॅट एबिलिटी टू रिमेन टुगेदर. नो. सो आनी एक हायपोथेटिकल राव कितें आहा मुगेल भाशेन आतां एक्चुअली हे पळय सीजेपी इट इज नॉट अ पार्टी, इट इज अ मुवमेंट, कॉक्रोच जनता पार्टी. तांकां तर इफ दे वॉन्ट टू टेस्ट द वॉटर्स, ओके, कळ्ळें तुका, गोवा इज द रायट प्लेस फॉर देम. हें तर चलता हिंगा गोवा रायट प्लेस, कित्याक थोडे लोक 40 सीट्स. I was actually wondering whether the CJP will start a movement in Goa and give the Goans an alternative which could then be a precursor to the rest of the country. बाबा एक न्यू जेन जी येयले आनी की आमी हे पावटी लोक आवाज पयर पणजे पणजे भरपूर एकठांय जाल्लो लोक, हे लोकांक तर कॉल दीत म्हाका दिसता हो लोक सगळो भायर सरतलो आनी एक ऑल्टरनेटिव्ह न्यू ऑल्टरनेटिव्ह म्हणून लोक हेंचे बरोबर भायर सरपाक शकता. सो पर्सनली आय वूड बी हॅपी if a new force comes. Ignore all Congress, GFP, RG, AAP, BJP, सगळ्या उडोवपाचे भायर. ओके, आनी जेन जियान एक न्यू करपाचें, गोवा टेस्टिंग ग्राउंड, शो युअर स्ट्रेंथ, शो युअर एबिलिटीज, मागीर मुखार वचपाचें. दिस इज द प्रॉपर सिच्युएशन. येस. सो आतां तूं सामको हे आमचे भासाभासीचो लास्ट क्वेश्चन. तूं जें कितें म्हणलां तें जाल्यार सगळ्याक तें आवडटलें वेळ नवें जर कितें येता आनी सामको क्लीन जर अल्टरनेटिव्ह मेळटा जाल्यार आवडटलें. जावप शक्य आहा काय? आय डोंट नो कितें आहा मरे हें आतां जेन जी म्हणटाय ते हांव जेन जी न्ही, वी आर जेन ओल्ड. सो हे भुरगे पडे आसाय. आय वूड बी हॅपी टू वर्क विथ देम विथ नो डिमांड्स. कित्याक आमी इलेक्शनाक बी बसपा ना. बट वॉट एवर इफ दे नीड एनी असिस्टन्स लीगल ऑर अदरवायज फ्रॉम माय सायड आय विल बी फुल्ली विलिंग टू कॉपरेट. बिकॉज आय हॅव ऑलवेज बीन थिंकिंग दॅट हे पार्टी सारखे ना, गोंय आम कितें बरें जाय म्हूण. आनी हे तर यूथ पळय आहा ते भायर सरत. म्हाका दिसता की गोंयकार तयार जातले सगळ्यांक भायर उडोवपाक आनी न्यू मुवमेंट कितें स्टार्ट करपाक. ओके. सो ह्या हाजेर आमी आमची भासाभास थांबयतात. दोतोरान म्हणलें तशें की आतां सद्याक सिच्युएशन आयिल्लें आहा की गोंयाक एक अल्टरनेटिव्ह जाय. ह्यो जर पार्टी सद्याक ज्यो आहात त्यो जर अल्टरनेटिव्ह जावंक शकना जाल्यार गोंयकारांनी आतां एक नवो आपले अल्टरनेटिव्ह सोदपाक जाय. आनी जर तूं म्हणटा तशें जेन जी जोन जर घेवन आयले, एक यूथ फोर्स आनी एक सामको नवो फोर्स विथ न्यू आयडियाज जर आयले जाल्यार म्हाका दिसता सद्याक जें सिच्युएशन आहा तें कितें चेंज जावपाक शकता अशें आमी आस्त दवरपाक शकतात. तूं जर देव बरें करूं आनी आमची सगळीं पळोवपी आहा तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.